नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक मायबाबाचे येवकार. हांव समिता कुंकळकार. हेच्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया ताच्यो हेडलायन्स. केंद्र सरकाराच्या 20 कलमी कार्यावळी अंतर्गत लावार्थ्यांक मेळिल्ले 1381 जमनीचे प्लॉट विकले. महसूल मंत्री बाबूश मोन्सेरातांची विधानसभेतल्या लेखी प्रस्नाक जाप. काणा बाणावलेच्या ग्रामसभेत सीझेडएमपीच्या नोटीसी वयल्यान बोवाळ. थळाव्यांनी ग्रामसभेत एकमतान केलो सीझेडएमपीक विरोध. आमकां जाय पारदर्शकताय मागतात थळावे. 15 वर्सां पुराय जाल्ल्यो 779 बसी अजूनय धांवतात राज्यांतल्या मार्गांचेर. राज्यात 141 इलेक्ट्रीक बसी कार्यरत. कंत्राटदारांचेर आतां मेरेन सुमार 77.77 कोटी रुपया खर्च. गिरदोळी कोल्या मोड्डी गांवांत फाटले कितलेशेच म्हयने जाले ना सारकें उदक. लोकांचे जाल्यात हाल. संबंदीत खाती घेना कसलीच दखल. थळाव्यांनी उक्तायली खंत. आडवेळ्या पावसाक लागून पुराय गोंयांतल्या शेतकारांक 4.94 कोटी जाला लुकसाण. 13 वाठारांत पिकांचे जाल्ले बरेच लुकसाण. विधानसभेतल्या लेखी जापेंतल्यान म्हायती उक्ताडार. आनी भाजपाचे नवे राष्ट्रीय अध्यक्ष म्हणून नितीन नबीन हांची जाली निवड. नबीन हांणी दिल्ली पक्षाच्या मुख्यालयात भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष म्हणून घेतलो ताबो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजीन तांकां दिली परबी. आता पळयात खबरो विस्तारान. राज्यात 15 वर्सां पुराय जाल्ल्यो 779 बसी अजूनय राज्यांतल्या मार्गांचेर धांवतात. फाटल्या वर्सा येरादारी खात्यान हवेचें प्रदूषण करपी 60 बसींच्या धन्यांक चलन जारी केल्लें. राज्यांत सध्या 141 इलेक्ट्रीक बसी कार्यरत आसा. ह्या बसींच्या कंत्राटदाराचेर आतां मेरेन सुमार 77.77 कोटी रुपया खर्च केल्यात म्हणून मंत्री मॉविन गुदिन्होन दिल्ल्या लेखी जापेंतल्यान उक्ताडार आयले. आमदार क्रूज सिल्वान हे विशीं अतारांकीत प्रस्न विचारिल्ले. 15 वर्सां पुराय जाल्ल्यो वट्ट 779 बसी अजूनय राज्यांतल्या मार्गाचेर धांवतात म्हूण मंत्री मॉविन गुदिन्होन दिल्ल्या लेखी जापेंतल्यान उक्ताडार आयला. 15 वर्सां पुराय जाल्ल्यो कितल्यो बसी अजूनय सुरू आसात काय म्हूण आमदार क्रूज सिल्वान अतारांकीत प्रस्न विचारिल्लो. 15 वर्सां पुराय जाल्ल्यो 779 बसी अजूनय सुरू. तांची आंकडेवारी. आरटीओ कार्यालय पणजे 96 बसी, दिवचले 21, म्हापसा 96, फोंड्या 61 बसी, वास्को 63, मडगांव 321 बसी, दारबांदोडा 6, काणकोणा 28, पेडणे 22 जाल्यार केपें 65 बसी. मजगतीं फाटल्या वर्सा येरादारी खात्यान हवेचें प्रदूषण करपी 60 बसीच्या धन्यांक चलन जारी केल्लें अशें येरादारी मंत्री मॉविन गुदिन्हो हांणी विधानसभेत दिल्ल्या लेखी प्रस्नाच्या जापेंतल्या आंकडेवारींतल्यान उक्ताडार आयला. तशेंच बसींत प्रवाशांची अतिरिक्त गर्दी केल्ल्यान 2 चलन जारी केल्यात. ते भायर आतां मेरेन म्हजी बस येवजणे खाला वट्ट 28 बसींची नोंदणी जाल्या. डिसेंबर 2025 मेरेन ह्या येवजणे खातीर 12.7 लाख खर्च केल्ल्याचें लेखी जापेंतल्यान स्पश्ट जालां. मजगतीं राज्यांत सध्या 141 इलेक्ट्रीक बसी कार्यरत आसा. ह्या बसीच्या कंत्राटदाराचेर आतां मेरेन सुमार 77.77 कोटी रुपये खर्च केल्यात म्हूण मंत्री गुदिन्होन दिल्ल्या लेखी जापेंतल्यान उक्ताडार आयला. 15 वर्सां पुराय जाल्ल्यो कितल्यो बसी अजूनय सुरू आसात. प्रदूषण करपी कितल्या बसींचेर कारवाय जाल्या. प्रवाशांची अतिरिक्त गर्दी करपी कितल्या बसींचेर कारवाय केल्या. म्हजी बस येवजणे खाला कितल्या बसींचो आस्पाव आसा. ताचेर आतां मेरेन कितलो खर्च केला. राज्यांत कितल्यो इलेक्ट्रीक बसी सुरू आसात. तांच्या कंत्राटदारांचेर कितलो खर्च जाला अशे साबार प्रस्न आमदार क्रूज सिल्वा हाणें विचारिल्ले. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. गिरदोळी कोल्यामोड्डी गांवांत फाटले 8 दीस जाले लोकांक उदकाचो एक थेंब नाशिल्ल्यान लोकांची बरीच धांवपळ चालू आसा. संबंदीत खात्यांनी गेल्यार खंयचोच इंजिनियर केन्नाच नासता. सांगल्यार काना मनार घेना. आमी करप कितें? हें आतांच अशें जाल्यार मे म्हयन्यांत कशें कितें? थळावे जाप मागतात. पळयात. गोंय उदकाच्या बाबतींत आत्मनिर्भर जावंक ना ही दर गांवांत देखी मेळटा. अशीच एक जिवी देख आमकां गिरदोळच्या कोल्यामोड्डी गांवांत पळोवपाक मेळटा. गिरदोळे कोल्यामोड्डी गांवांत कितलेशेच म्हयने जाले नळ सुके आशिल्ल्यान थळाव्यांची बरीच धांवपळ चल्ल्या. ह्या उदकाच्या आपालिपाक लागून थळावे उदकाक लागून बेजारल्यात. तशेंच गसगशीत उदकाक ताणयल्यात.
लोकांक आतां थेंब थेंब उदकाक आशेन रावचें पडटा खंय. आमकां बेगोबेग घसघशीत उदक दियात, थळाव्यांचे सरकाराक गाराणें. आमगे तशी 8-9 दीस जाले उदो येना. आमी कॉलेज वचपा भुरगे आमी रातचे एका ऑटोन आमी उदो भरताय सद्दां. आम कॉलेज वचून लेट जाता मातशें. ते भुरगे इस्कला व्हरपाचे तेंकाय उदक मेळना आनी तें कितें तोंड दिवून तुका उदक आसना रे. म्हाका सांग 2 दीस येता 2 दीस ना 2 दीस पण तेंका 5 दीस जाले उदक नासल्या. ना आज सांगत 5 दीस मागीर जाले 8 दीस मागीर जाले 8 दीस. उदक कांयच ना. रातीको उदक येयलो तर मागीर रातीको एका कितें येयलें तें उदक एका येयलें मुसळ आनी परतून एक वरा परतून बंद जालें. आज पासून उदक ना आमकां. आमी थिंगसां उदक हाडटाय दुसऱ्या वाड्यासून. आमगे फ्रेंडा घरां गिड्डोले थिंगसां हाडटाय उदक बी. आमकां उदक ना पिवपा हिंगा मातशें चोया उदका लागून. आमी हिंगा थिंगा कोल्या मोडे त्या वाड्यार एका जमलो आहाय म्हणजे कितें हिंगा उदक येयना. आतां नोव्हेंबर पावस काबार जालो, ऑक्टोबरा पावस काल त्याच्या फाटल्यान हिंगा उदक येयना सारकें. 5 दीस उदक आसना. एक दीस 1 वर 2 वर उदक येता आनी उदकूय ना. 5 दीस जाल्यार उदकूय ना. हेचे पयले नोव्हेंबराचो प्रॉब्लेम. पयलीं मेयातू जातालो. आतां कितें काय म्हळ्यार आतां आख्खे नोव्हेंबर स्टार्ट जाले प्रॉब्लेम स्टार्ट जाला. जेई सांगिल्लें एई सांगिल्लें कितू पाट रिक्वेस्ट केलें हिंग उदक येना म्हूण ते कांय एक्शन घेयनाय. कितले पाट तांकां सांगता हांव फोन कोत्ता ये आनी चोया म्हूण कांय एक्शन घेयनाय. ऑफिसां मेळोंक गेले जाल्यार तांकां थिंगा म्हणटाय ते सर हिंग सायटी ते गेला ते सायटी ऑफिसां गेल्यारय मेळाय ते खूंय भोंवताय कांय खबर ना. म्हळ्यार लोकांचो कितली साफर जाय भुरगीं हिंगा. आतां हाय कोल्या मोड्डेर भुरगीं इस्कला वचपाची तांकां उदक जाय आनी उदक मेळना हिंगा. त्या बाडे आपणांगे थोडे आहाय रिक्षा आहाय ते कितें कोताय रिक्षां वताय आनी उदक हाडटाय हिंगा. आनी हे थिंग मुखार हिंग आमगेली सिंप्लीस मारिया थिंगा आमगे कोल्या मोड्डे वयली तांकां देखून हिंग उदक येना. कितले तांकां त्रास सगळे राती फोडून पडटाय. सदां वय रात फोडून पडटा. 1 वर येयल्या अर्द वर येयल्या मागीर उदकूय ना. तें जाल्यार थोड्या टिप 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 उदक पडटा. कितले गव्हर्मेंट PWD रिक्वेस्ट केलो कांयच ना तेंगेलें. आनी कुडतोरीन देखून हांवें एका MLA सांगलोलें मातशें तुमगे तेस्तो वाल मातशें सोडाय म्हणटा. हिंगा कुडतोरीन सो येता वाल उदक न्ही रे. उदक कुडतोरीन सायडीन येता लायन टेशी आहा ती. तांकां सांगलोलें रिक्वेस्ट केलो तो चोयता सांगोत म्हणटालो. म्हळ्यार आजून कांय ना. ते इंजिनियर कांय एक्शन घेवपासून ते हिंग येयनाय. लोकांगे मातशें कितें जालें जाल्यार लोकांनी आतां कितें 30 हजार देखून बोलले तेंके मातशें बेगीन ते कनेक्शन मारलो तांकां आनी कोणाको पयशे गेले. हिंग नाक जालोलें जाता हिंगा. जेई म्हणो येयना एई म्हणो कोण येयनाय येयना कोणाकू पोण गेलो ना. लोकांगे आतां इतले बेगी इतलें साफरींग स्टार्ट जालां. आनी मेया म्हयन्यान कितें जातलें एप्रील मेयातू आतां 8 दीस मागीर जाले. रातीको उदक येयलें एका रातीको उदक येयलें आनी 1 वर उदक पडला आनी परतून बंद जालां. आतां उदक ना आमकां. आनी आतां 8 दीस जाल्यार आमी थिंगसां हाडटाय गिदोलीसां हाडटाय उदक. मातशें थंय आमकां उदका लागून मातशें हेल्प कराय. उदक नासतना आमकां थोडे जाताय त्रास जाताय. तुमी उलय येता उदक थोडें येयलो खंय उदक थोडें येयलें सारकें म्हणो येयना आनी बालद्यान इदी कोण भोंवना बालदी. एक बालदी भरपा 20 मिनीट लागताय. म्हळ्यार कळ्ळें तें टिप 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 उदक पडटा म्हणटा. तुमी खंयच्यान हाडटा मागीर ना जाती लोकांक पंपान मागोन हाडूंक पडटा. पयर दुकान फुंगसा आहले आमकां उदक ना. मागीर लोकांक बांयच मागोन हें कोन्न बोन हाडलें मागीर थिंगा पयस पडटा बांयक. म्हळ्यार हाडलें मागीर कितें कोत्तलो जाय थंय उदक. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV. पावसाचो हंगाम सोंपल्या उपरांत मदींच आडवेळो पावस पडिल्ल्यान गोंयांत 13 वाठारांनी पिकांचें बरेंच लुकसाण जालें. सुमार 4,165 ह्या शेतकारांक लुकसाणीक तोंड दिवचें पडलें. पुराय गोंयांत शेतकारांक सुमार 4.94 कोटींचें लुकसाण जालां. विधानसभेंतल्या लेखी प्रस्नाक दिले जापेंतल्यान ही माहिती उक्ताडार आयल्या. पावसाचो हंगाम सोंपल्या उपरांत मदींच आडवेळो पावस पडिल्लो. ह्याच पावसाक लागून गोंयांत जायत्या वाठारांनी हातातोंडार आयिल्ल्या पिकांचे बरेच लुकसाण जाल्ले. पावसाचें उदक शेतांनी सांठोवन भातांक परतून कोंब आयिल्ले देखून शेतकारांक बरेच लुकसाण जाल्ले. ह्या शेतकारांक लुकसाण भरपाय मेळ्ळी काय ना म्हूण विधानसभेत प्रश्न मांडिल्लो. गोंयांत पडिल्ल्या आडवेळ्या पावसाक लागून 13 वाठारांत पिकांचे बरेच लुकसाण जाल्ले. वट्ट 4,165 शेतकारांक लुकसाणीक तोंड दिवचें पडलें. 872.5 हेक्टर शेतां नश्ट जाल्ली. सगळ्यांत चड म्हापशा वाठारांत पिकावळीची नाशाडी जाली. पुराय गोंयांतल्या शेतकारांक सुमार 4.94 कोटीचे लुकसाण जाले. दिवचल म्हालातूच शेतकारांक सुमार 1.27 कोटीचे लुकसाण जाले. विधानसभेतल्या लेखी प्रस्नाक दिल्ल्या जापेंतल्यान ही माहिती उक्ताडार आयल्या. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV. भाजपाचे नवे राष्ट्रीय अध्यक्ष म्हणून नितीन नबीन हांची निवड जाली.
नितीन नबीन हांणी दिल्ली पक्षाच्या मुख्यालयात भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष म्हणून ताबो घेतलो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी तांकां परबी दिली. अध्यक्षपदा खातीर सोमारा भाजपाच्या मुखेल कार्यालयात वेंचणूक जाली. ह्या वेळार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग, JP नड्डा हांचे सयत भाजपाचे वरिष्ठ फुडारी हजर आशिल्ले. माननीय नितिन नबीन जी को दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल का अध्यक्ष चुने जाने पर बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं. छोटी सी इकाई से लेकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने की एक व्यापक प्रक्रिया 100% लोकतंत्र तरीके से भारतीय जनता पार्टी के संविधान के स्पिरिट को और उसमें बताई गई हर बात को ध्यान में रख करके लगातार चल रही थी. आज उसका विधि पूर्वक समापन हुआ है. आज इस अवसर पर हमारे भारतीय जनता पार्टी के वैसे नेतृत्वकर्ता जिन्होंने देश को ही नहीं पूरे विश्व को नेतृत्व दिया, और मैं कह सकता हूं एक प्रधान सेवक के रूप में जिस प्रकार से उन्होंने सेवा की है वो हमारे कालखंड के सभी कार्यकर्ताओं के लिए प्रेरणादायी है. आप सबका आभार व्यक्त करता हूं जो हमारे मंच पर शीर्ष पर बैठे हैं, हमारा शीर्ष नेतृत्व और यहाँ पर बैठा हुआ पार्टी का वैसा नेतृत्व जिसने हर बूथ तक भाजपा के विस्तार में योगदान दिया है. पेडण्या शासकीय इमारतीची 8 दिसां भितर दुरुस्ती करची नाजाल्यार आंदोलन करतले म्हणून मांद्रेचो आदलो सरपंच बाळा उर्फ प्रशांत नायक हांणी शिटकावणी दिल्या. सोमारा शासकीय इमारतीत आशिल्ल्या बायल आनी भुरगे उदरगत कार्यालयाचो स्लॅब कोसळून हेड क्लार्क जखमी जाल्लो. ह्या फाटभुंयेर मंगळारा आदलो सरपंच प्रशांत नायक हांणी कार्यालयाची पळोवणी केली. तशेंच उपजिल्लो अधिकाऱ्यांची भेट घेतली. आयज आमी कलेक्टर ऑफिस म्हणजे डेप्युटी कलेक्टर ऑफिस पेडणे हांगा येयल्ले. येवपाचें कारण मुख्य म्हणल्यार की काल तुमी आयकलें आसतलें की जे चायल्ड एंड डेव्हलपमेंट ऑफिस आसा जे कलेक्टर बिल्डींग पेडणे हांगा वयर आहा, एक स्लॅब कोसळून एक खंयचो तरी एक स्टाफ तेंचो एक सुदैवान वाचलो म्हणटा आमी तेका, एक स्लॅब कोसळून तेजे एक हात फ्रॅक्चर जालो आनी इतर कितें जखमा जाल्या म्हणून आयकली. सो आयज पळोवपाक गेल्यार आमी तेची एक चवकशी करपाक लागून आयज त्या ऑफिसान गेले.
ऑफिसान ते विज्युअल जर पळयत जाल्यार तो बीम आनी जे कॉलम जे अशा परिस्थितीन आसा ते केन्नाय कोसळूंक शकता. हांव तुमकां एक सांगूंक इच्छिता की जेन्ना ही बिल्डींग 1919 कितें तरी 1990 कितें तरी ही कन्स्ट्रक्शन केलां. सो आयज जवळ जवळ 34 ते 35 वर्सां कितें तरी जाल्यात. पण आयज ह्या बिल्डिंगेची जर परिस्थिती जर पळयत न्हू तुमी जाल्यार सामकी धोकादायक आसा. आयज आमचो भितर स्टाफ आसा हांगा पेडण्याचो एक नागरीक हांगासर वयता आपलें कसलें काम घेवन वचपाक जाल्यार ते डेंजर झोनान आसा. आयज सुदैवान वाचलो म्हणटा आमी ताका, तोच जर तेच्या आयज तकलेर पडलेलो आनी जर कितें जाल्लें बरें वायट जाल्यार ताका रिस्पॉन्सिबल कोण आसतलो आसलो? बिल्डींग जी जावन आसा तुमची, आनी जाता तितले बेगीन तांकां एक शिफ्ट करचें, रिलोकेट करचें. सो ही आमची एक तांकां एक कलेक्टराक विनवणी केल्या. जर ह्या 8 दिसां भितर जर ते तांकां शिफ्ट करिनात जाल्यार आमी एक पेडणेकार ह्या एक समाज सेवक ह्या नात्यान आमी हांगासर एक आंदोलन करतले जेणे करून हे जो मंत्री जावन आसा PWD मिनिस्टर जो म्हणटा आपूण एका फोनाचेरूच सगळे जे रस्ते सगळे कितें खड्डे आहा ते सगळे आमी जाग्यार घालता म्हणटात ते, जाल्यार ही बिल्डींग जी जावन आसा ही PWD डिपार्टमेंटाच्या अंडर पडटा. आनी ताचो मंत्री जावन आसा दिगंबर कामत, हांव तांकां सांगूंक इच्छिता मुद्दाम तुमकां टायम काडात आनी हे बिल्डिंगेचेर येवन पाहणी करात. पळयता ज्या बिल्डिंगेच्या समोर आमी उबे आसा ICDSचें ऑफिस आहा भितर, ज्या बिल्डिंगेचो टेंडर 2 वर्सां पयलीं अलाउड जाल्लो 24-25 2 वर्सां जालीं टेंडर अलाउड जाला. टेंडराचेर वर्क ऑफ नेम ऑफ वर्क जर वाचीत न्हू जाल्यार अशें दिसान येता की अर्जंट रिपेर अँड मॉडिफिकेशन ऑन प्रायर बेजीस म्हणटा, म्हणजे अर्जंट रिपेराक गरज आहा बिल्डिंगेची. आनी तो टेंडर 2 वर्सां पयलीं अलाउड जाला, कॉन्ट्रॅक्टर अलाउड जाला, पूण वर्क ऑर्डर इश्यू जावंक ना. ही म्हणटात ती सारकी PWD बिल्डींग सेक्शनाची एक डर्टी पॉलिसी म्हटल्यार उपकारता. कित्याक इतके अर्जंट तुमी टेंडर काडटात अर्जंट बेजीस मॉडिफिकेशन जाय ऑन अर्जंट बेजीस, आनी तो त्या टेंडराची वर्क ऑर्डर 2 वर्सां पर्यंत कित्याक पेंडींग उरता. ही त्यांची एक खंय तरी एक गोष्ट खटकता आमकां. तेन्ना PWD मिनिस्टर दिगंबर कामत तो म्हणटा आपूण एक बरो मिनिस्टर जाल्यार तेणें हेतून अर्जंट लक्ष घालपाचें, बेगिनाच बेगीन ती वर्क ऑर्डर इश्यू करपाची आनी तें अर्जंट काम आसा तें करून घेवपाचें. दुसरी गजाल आतां जर आमी तेचें इन्स्पेक्शन करतना आमच्या अशें लक्षात येयलें की थंय शिफ्ट करप खूब गरजेचें आसा, इमिजिएट शिफ्टिंग जावपाक जाय. आजून तो स्लॅबाचे पीसेस दुसऱ्या स्टाफाचेर पडा शकता, आजून कोण इंजर्ड जावं शकता. मुळारा काणा बाणवलेची ग्रामसभा जाली. ग्रामसभेत CZMPची येवजण 2019 खातीर जारी केल्ली भौशीक सुचोवणी बेकायदेशीर आनी अर्दकुटी आसा अशें म्हणत थळाव्यांनी एकमतान विरोध केलो. आमकां एक नवो आनी पारदर्शक सल्लागार प्रक्रिया जाय. CZMPतल्या चुकांचो थळाव्यांची घरां आनी पर्यावरणाचेर व्हड परिणाम जावपाक शकता असोय भंय थळाव्यांनी उक्तायलो. गोंयांत सध्या CZMPची नोटिसीचो विशय बरोच तापत आसा. चडशा वाठारांतल्यान ह्या नोटिसींक विरोध जायत आसा. आमकां आमचो दर्यादेग आसा तसोच जाय, थंय कसलीच उदरगत नाका अशी मागणी चडशा लोकांनी केला. काणा बाणावलेच्या ग्रामसभेत CZMP 2019च्या मसुद्या खातीर जारी केल्ली भौशीक सुचोवणी एकमतान न्हयकारली. ह्या सुचोवणेंत व्यापक प्रसिद्धी, फावो तो वेळ आनी सक्तीची भौशीक सुनावणी नाशिल्ल्याचें वांगड्यांनी सांगले. चुकांचो परिणाम घरांचेर, उदरनिर्वाहाचेर आनी पर्यावरणाचेर जावंक शकता असो हुस्को थळाव्यांनी उक्तायलो. उण्यांत उणे 60 दीस नकाशांचो अभ्यास करून हरकत सादर करपाची मागणी सभेंत केली. तज्ञांच्या मदती बगर तांत्रीक नकाशे सजमूंक मेळनात अशें गांवकारांनी सांगले. CZMP निमाणें करचे पयलीं नोटीस फाटीं घेवप आनी नवो सल्लागार प्रक्रिया करपाची मागणी करून पर्यावरण आनी हवामान बदल संचालका कडेन संपर्क करपाचो निर्णय ग्रामसभेत घेतला. पूण आमचो लोक सगळो डावन पडला, जाका लोक हाजी आला. हांव एक कोच्या अमके मोठा लागत थिंगसून त्या घरांक वचून वटी घालून एक करसून आसूं घराक भोंवताय. पूण हांव ते एक मोठा लागत ते पंचाक तुगे ऑब्जेक्शन दिता, तेगे ऑब्जेक्शन दिता, तेजो नांव घेत तेन्ना ताका दितले पळय बाबा हाटल्या बोगमा नाका. आमगे 5 दिसांनी तुमी नोटीस 5 दिसांनी आजून सांगिलां हाडल्या रावन दुखतान फायद ना म्हूण ग्रामसभे वयची म्हूण. पूण सहज म्हणून तो फिशरमॅन कोण नाय दिसता. पूण फिशरमॅन धैर्या गेल्यार एक म्हणल्यार नेट चोवपाक मेळना. पूण सहज म्हणून न्हू देखून आमी कोंकणीन उलोवन तर इंग्लीश सहज म्हणून कोंकणीन उलोवन लोकांक स्पेलिंग करुया. धैर्याक कितें डिफिकल्टी आहा आमकां भरपूर वर्सां जालीं, आमी काल पडचे मनीस न्हू. पूण धैर्याक कितें CR म्हणटा तें आतां त्या बायलां CR पयलीं पडना फकत आहा तीं फिशरमॅन अशें पुलीस येयले फुटादागे केरेले येयले तांकां गरे न्हू
ते पुलीस येयला तेका कोणी साहेबान बटाटे खायले आणि तो त्या मोठा इथून राखपाचे पूण CR जाताना रूल काढा मुख्यमंत्री वर रावचे न्हू दोयऱ्या देगे निंदच पळय त्या सकल प्राय बोब माती आयकेला पूण आमगे घरा आहाय थिंग आयकता दोयऱ्या सिस्टम तेच पहा दोयरो आवाज कोता तेजे बुगले आयकेना देखून ते कॅरेल सांग दवरपा थिंग दोयऱ्याक निंदत ताका वयर काडटले आनी कॅरेल सांगून जातलो जी आहा ती सांबाळ सगळे जावपा जाय म्हणून डेव्हलपमेंट बॅलन्स जावपा जाय म्हणून एक प्लान करप आसता पूण आतां तेका हो प्लान गांव सांबाळपा आसना सांबाळपा आसता गव्हर्मेंटाचे एफर्ट आहाय मनीसू तेगे वर्सां सांबाळपाचे मिनिस्टर आहाय तेगे वर्सां सांबाळपाची पण हे लँड शाखा आहाय तेगे वर्सां सांबाळपाची आनी हे पण हॉटेल इंडस्ट्री आहा तेगेली हे प्लान आमकां लागून नाही आणि तेका लागून ते आतां ते नाक जालो पळय आतां ते पोर्ट ऑथॉरिटी करून ते जेंची पार्टी येयले ते म्हणटाय आमकां ना हिंगा हे सिरीत आमगे वेडे वयलो तिरेत आमकां ना पोर्ट आमगेलो पोर्ट आहा तो मार्मागांव पोर्ट MP मार्मागांव पोर्ट ऑथॉरिटी म्हणटी अंडर सेंट्रल गव्हर्मेंट पूण आतां पोर्ट आहा तो प्रायवेट प्लेयरांक वयता आदानी तेसल्यांक की गोडशा लागोन हे सगळें जातलें गोडशाक आनी हॉटेल इंडस्ट्री लागोन ड्राफ्ट CZMP मॅप्स धाडली मेल आनी आमकां बाय 20th म्हळ्यार सजेशन आनी ऑब्जेक्शन कितें ती फायल करपा सो हो टायम दिलो तो आमकां एक्चुली पावना टायम हे एका एज पर CZMP एज प्रमाणे तेका 30 days टायम आसता सो हे प्रिपेर्ड करता जाल्यार सगळें चॅक करता जाल्यार एटलिस्ट आमकां गव्हर्मेंटान हे हरी करपाक कांय गरज ना न्हू एक टायम घेवपाचो कितें हो हे सेंट्रल गव्हर्मेंटाचें सो गोंयच गव्हर्मेंटान गोंया पयलीं लोकांगे सगळ्यांगे सजेशन आयकोन तेजे वयर मागीर डिसिजन दिवपा जाय सो आमकांय आमगे लोकांक सांगपा जाय लोकांगे इनपुट्स कितें ते घेवपा जाय ते प्रमाणे आमी CZMP धाडले एनवायरमेंट आनी क्लायमेट चेंज हेका आज कितें घेतला डिसिजन आमी पयलीं सद्या आतां 60 days टायम मागोवंक गेला कित्याक हो टायम दिलो तो आमकां पावना कळ्ळें तुका सो आमी आमगे आतां फिशरमॅन कम्युनिटी थिंगा स्टेक होल्डर्स दुसरे आहाय शेक ओनर्स आहाय मागीर वॉटर स्पोर्ट्स आहाय सो एका सगळ्यांक घेवन हें करपा जाय ऑल ऑफ अ सडन टाकायचे विथीन 5 days कर म्हणपा जायना थंय लास्ट टायम तेमी अशें करून एक हेज प्लॅन केल्लो टू रिजनल प्लॅन आमगे इनपुट्स येयल्ले 60% FAR दवरलो रेजिडेन्शियल एरिया हितून मोर दॅन 300 हिंगा 60% दवरलो आतां कितको आहा आनी 20% एक्स्ट्रा ते परत 80 केला 20% एक्स्ट्रा म्हणून तूं पे करूं पडटा सो गव्हर्मेंट तुका दिसता आमकां लोकांगे पार्टिसिपेशन करून प्लॅन तयार करता लोकांगे तो रायट ना जाल्यार आमी मदत धाडपा जायना तुमकां जाय तें करता तुमकां जाय तें करपाचें नाल्यार आमकां तो प्लॅन कित्याक धाडप आतां 60 आहा ते 80% केले कळ्ळें तुका सो तेच जावपा जायना लोकांगे आमगे विलेज सांगता जेन्ना आमी हो आतां ड्राफ्ट सजेशन धाडली जाल्यार आमगे सजेशना प्रमाणे तो प्लॅन जावपा जाय लोकांनी कितें सजेशन आशिल्ली ग्रामसभाक हे पार्टी ह्या ग्रामसभाक हे ग्रामसभा हाली ते कितें म्हणटाय आमगे पयलो कितको आहलोलो वेळ कितको आहलोली ते भाशेन आमकां जाय दोयऱ्या कडेन कळ्ळें तुका आहा ते भाशेन आमकां जाय आमकां न्यू डेव्हलपमेंट अशें करून कांय नाका कित्याक एक आतां थिंगा थोडे सँड्यून आहाय थोडे सँड्यून नायच दाखय न्हय सो हे सँड्यून कातून थिंगा तो प्रोजेक्ट येयले आनी एज पर आमी आयकताय ते भाशेन गव्हर्मेंट झोन सेटलमेंट आहल्या शेत देखो पुरोवपाक कन्वर्शन सनाद इश्यू करता सो हे लेवल आतां एक सुनामी जाली आनी एक ती बरी हीट जे उदक गांवां येवपाक स्टार्ट जालें जाल्यार ही शेतां म्हाका स्वता आहल्या आमी साल्वा जातली सो आमकां बायसोन साल्वा जावपाक आमकां एक चान्स आसता हो चान्स आमकां मेळपा ना हेजे मुखार अशें करून करीत जाल्यार ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV केंद्र सरकारच्या 20 कलमी कार्यावळी अंतर्गत मेळिल्ले 1381 जमनीचे प्लॉट लावार्थ्यांनी विकल्या अशें महसूल मंत्री बाबूश मोन्सरात हांणी विधानसभेतल्या लेखी प्रस्नाच्या जापेंतल्यान दिल्ल्या आंकडेवारींतल्यान ही बाब मुखार आयल्या आमदार चंद्रकांत शेटयेन हे विशींचो प्रस्न विचारिल्लो आदी प्रधानमंत्री सर्गेस्त इंदिरा गांधीन 1975 वर्सा
गरिबी उणी करपा खातीर 20 कलमी कार्यक्रम जाहीर केल्लो. हातूंत वस्तूंचे दर उणे करप, ल्हान शेतकार आनी कामगारांक रीण वसुलीचेर आळाबंद हाडपा खातीर कायदे करप, सरकारी खर्च उणो करप, गांव पातळेचेर लोकांक रिणा पासून मुक्त करप, गरिबांक घरा खातीर प्लॉट दिवप आदी प्रश्नांचो आस्पाव आशिल्लो. ह्या कार्यावळी खाला राज्यांतल्या कितल्या नागरिकांक प्लॉट मेळ्ळे, प्लॉट मेळिल्ल्या कितल्या जाणांनी ते विकले अशे प्रश्न आमदार दोतोर चंद्रकांत शेटयेन केल्लो. ताका जाप दितना महसूल मंत्री बाबूश मोन्सेरातान सांगले की 20 कलमी कार्यावळी खाला 4465 जाणांनी जमनीच्या प्लॉटा खातीर अर्ज केल्ले, पूण 5170 जाणांक प्लॉट दिले. तातूंतल्या 1381 जाणांनी हे प्लॉट विकिल्ल्याचे मंत्री मोन्सेरातान सादर केल्ल्या आंकडेवारींतल्यान स्पश्ट जाला. 20 कलमी कार्यावळी अंतर्गत आयिल्ले अर्ज आनी मेळिल्ले प्लॉट. तिसवाडींतल्यान 700 अर्ज आयिल्ले, तातूंतल्या 368 जाणांक प्लॉट मेळ्ळ्या. बार्देस मालांतल्यान 1922 लोकांचे अर्ज आयिल्ले, तातूंतल्या 1174 जाणांक प्लॉट मेळ्ळा. सत्तरी मालांतल्यान 647 अर्ज आयिल्ले, तातूंतल्या 620. पेडणे मालांतल्यान 344 जाणांचे अर्ज आयिल्ले, तातूंतल्या 255 जाणांक प्लॉट मेळ्ळ्या. दिवचल मालांतल्यान 409 अर्ज आयिल्ले, तातूंतल्या 377 जाणांक प्लॉट मेळ्ळ्या. मुरगांव मालांतल्यान एकूय अर्ज येवंक ना, पूण 20 जाणांक प्लॉट मेळिल्ले. फोंड्या मालांतल्यान एकूय अर्ज येवंक ना, पूण 474 जाणांक प्लॉट मेळ्ळ्या. साश्टी मालांतल्यान 422 लोकांचे अर्ज आयिल्ले, पूण 501 जाणांक प्लॉट मेळ्ळ्या. काणकोण मालांतल्यान 21 अर्ज आयिल्ले, 275 जाणांक प्लॉट मेळ्ळ्या. सांगे मालांतल्यान एकूय अर्ज येवंक ना, 348 जाणांक प्लॉट मेळ्ळे. केपें मालांतल्यान एकूय अर्ज येवंक ना, 333 जाणांक प्लॉट मेळ्ळा. तशेंच धारबांदोडा मालांतल्यान एकूय अर्ज येवंक ना, पूण 425 जाणांक प्लॉट मेळ्ळ्या. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. म्हापसा नितळसाण दवरी नासतना चलपी आस्थापनांचेर एफडीएचे धाड घालप सुरूच. सोमारा राती म्हापसा वाठारांत अन्न आनी वखदां प्रशासनाच्या अधिकाऱ्यांनी 18 आस्थापनांची पळोवणी केली. तातूंत नितळसाण नाशिल्लें एक काजी विकपी दुकान धरून 7 आस्थापनां बंद केली. हेरांक संबंधिताच्या आस्थापनांनी नितळसाण दवरपाची शिटकावणी दिली. गोमंतक टुडे हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव समिता तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.